परत एकदा म्हाका आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक म्हाका परत एकदा रिक्वेस्ट करपाक जाय, कित्याक केसी वाडत चल्ला आनी म्हाका दिसता लॉकडावन करून जे असिम्टोमॅटीक कॅरियर्स आहा तेंचे खंय तरी मुवमेंट आमकां बंद करपाक जाय, रेस्ट्रिक्ट करपाक जाय. सो तेज्या लागून लॉकडावन हो एकूच उपाय. चड दीस न्हू, एक 7 ते 10 दीस सुद्दां आमी लॉकडावन पाळ्ळो जाल्यार हे जे असिम्टोमॅटीक कॅरियर्स आहा पळय हेंचे मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट जातले, जेणे करून हो स्प्रेड म्हाका दिसता खंय तरी कमी जातलो. आतां जी केसीस आढळून येता ती आतां मंगूर एरियान ना उरता सगळेच वाठारांत आतां स्प्रेड जावपाक लागली. आयज पळय हांगासर लास्ट स्टॉप आमची वॉर्ड नंबर 21 ही दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आनी आमचे सुलभ टॉयलेटी कडेन दुर्गामाता टेंपला कडेन ही केस सापडलेली आसा. तशेंच आतां आनी एक केस वॉर्ड नंबर 20 नवे वाडे त्या एरियान सापडलेली आसा. तेंचे फॅमिलीक क्वॉरंटायन करून दवरला, तेंचे टेस्ट करून घेतला आयज हांव स्वताहून तेंची फॅमिलीक थंय व्हरोन टेस्ट करून तांकां आयसोलेशन वॉर्डान दवरलेले आसा. सो ही जी स्प्रेड आसा ही आतां वाडपाक लागला खंय तरी आनी ही वाड समज बंद करतले जाल्यार आमकां हेजेर कितें तरी एक ठोस कारवाई करपाक जाय. सो परत एकदा रिक्वेस्ट करता आमचे ऑनरेबल CM, आमचे कलेक्टर सगळ्यां कडेन की तुमी हो स्प्रेड खंय तरी बंद करपा लागून तुमी स्टेप्स घेवपाक जाय.